तेणे माझ्याकडे रिप्रेझेंटेशन केलें तो सांगतलो पळय तो सांगतलो ते बरें आहा हांव कितें म्हणटा सायब पळय हांव तुका खंयच्या ग्रावंडार उलयता कायद्याच्या ग्रावंडार विचारता ह्या एसोसिएशन अखिल गोवा बस मालक संघटना त्याचे ते मेंबर आहा सगळे त्या संघटनेन 2018 तुका रिप्रेझेंटेशन केला की तू परमीट कोणाक दी पळय आयकून घे वाचते परमीट कोणाक दी म्हणून आमी कितें सांगला एक्झिस्टिंग ऑपरेटरांक तुमी कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय ते वाचला तुवें काय हे चोण्याकारांक भिकणाकारांक दितले परमीट पयजे कितें दिला पळय हे परमीट आमी फिक्स दिवंक ना हे परमीट पयजे आमी दिला प्युअर घेवन एक्सपेरिमेंटल बेसिस दिला बरोबर पण आमी कितें करूंक जाय भीक मागो तुजे एक्सपेरिमेंट चालू आमी कितें करूं भीक मागो काय चलता ती गाडी बंद करू आता म्हाका एक सांग हांव तुका सांगता आता सजेशन तू दी आता सजेशन हांव तुका दिता तुम्ही कितें करा तुमचे पळय जितलो फिक्स टायमिंग आसा तो मारा मरे तुम्ही सगळे कोणाचे ऑटोमॅटिक लोकांची गाडयेन एकटो दोग जाण नासतना गाडी चलोवंक पळय आता कितें आसा पळय डिझेलाक कोण पयशे दितलो पळय तू दिता पगार कशें सोपटेक जाय आता सोपटेक सांग सोपटेक डिझेलाक पयशे दी लोकांची संपत्ती जाय कितें इलेक्शन तेकले सोपटेक संपत्ती जाय लोकांची तो गाडी खाली तर लागता आणि सोपटेक लोकांची संपत्ती जाय आणि तुका तेच सांगता पळय आयकून तेका उपकारतली कित्याक काय म्हणची तेका कांयच लागना डिझेल मेटा रोड टॅक्स सुट्टा सगळ्यांक फुकट आणि उरल्या वाटेक ते 20 रुपया ज्या जाग्यार घेवंक 10 रुपया घेतात आनी पेन्शनाक सोडटा तिकेट दिना आसतना ही कर्मा करता तितून आमकां आनीक धक्को खास करून मोर्जेच्यान शिवोलेच्यान पणजे आनी म्हापसा जे बसी ऑपरेट करतात ते ऑपरेटर आनी कोरगांव पेडणे पत्रादेवी सगळ्या भागांतले ऑपरेटर हांगा उपस्थित आसात कारण म्हणजे मुद्दो कितें आसा हो जो एसिस्टंट डायरेक्टर आहा पिलनकर हेणी हालींच 2-3 बसींक हांगासर परमिटां दिल्या त्या प्रमाणे जेन्ना आमी अभ्यास केलो तेचेर आता मोर्जेच्यान पणजे जेन्ना म्हापशा जेन्ना परमीट दिता तेन्ना आरटीओच्या कायद्या प्रमाणे मेजर पार्ट पळय खंयच्या आरटीओच्या ज्युरिडिक्शनान पडटा तेणी परमीट दिवप आसता आता हेणी कितें केला मोर्जेच्यान जी गाडी स्टार्ट जाता पणजे पुला पर्यंत 4 किलोमीटर कवर करता आनी पणजे शिवोलचो पूल आहा त्या पुला उपरांत म्हापशा पर्यंत 12 किलोमीटर कवर करता तो 12 किलोमीटर हो मेजर पार्ट आहा पळय तो म्हापशा ज्युरिडिक्शनान येता म्हापशा एडिटीन परमीट दिल्ले आमी समजोवंक शकताले ते हेणी बेकायदेशीर परमीट दिला एक जालो विशय दुसरो म्हणजे 2018 ह्या स्पेशल ह्या ऑफिसान आमी इनवॉल्ड केल्ले आतां रिप्रेझेंटेशन ताका दिला कितें म्हणून की खंयच्याय कदंबाक लोकांनी मागोवंक आमदारान मागोवंक कोणी मागोवंक आमकां प्रॉब्लेम ना काय पूण जर परमीट न्ही कदंबा जर मागली जाल्यार आमी जे त्या रुटार धंदो करता ऑपरेटर पळय जे एक्झिस्टींग त्या ऑपरेटरांची एक मिटींग दवरची आनी तेंचे टायमींग बी व्हेरीफाय करचे आनी बरे भाशेन कितें आहा तें सॉल्व करून तुमी 10 कदंबा घातल्या म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना पूण आमचे विशय आमकांय कॉन्फिडन्सान घेवन त्यो घालच्यो अशें म्हणून आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आहा ते तेणी कन्सिडर करूंक ना म्हाका खबर ना ते तेणी चण्याकाराक इकले काय भिकणाकाराक इकले पळय ते आतां तेणी म्हाजे कडसून परत दुसरी म्हाजी कॉपी घेतल्या कितें म्हणटकूच अशा रितीन हें हांगासर काम चल्लां सबसिडीची फॉर्मां धाडली वचना आतां पयर जेन्ना तेणी सांगलें म्हाका की सोपतेन बस घालपाक लायल्या म्हणून पण तो आमदार सांगता आनी आमदाराच्या हातींतले बावले जाल्या काय म्हणून हांगासर प्रश्न पडटा हे आरटीओ ऑफिसर हांकां कायदो लागना आतां आमी ताका दाखोवन दिलें ज्युरिडिक्शन तुका लागना तेन्ना हेचें स्पश्टीकरण दी तर तो तेचे कडेन उत्तर काय ना पळय तो तातूर मातूर उत्तरां दिता हेवटेन तेवटेन घुवडयता असलो उपयोग ना शेवटी फेस कोण करता आमी करता त्या कदंबाचे ड्रायव्हर कोणा वांगडा झगडी मारता आमच्या वांगडा मारता रेसी कोणा वांगडा मारता आमच्या वांगडा मारता फाल्यां जर कितें रस्त्यार तर घडलें हो आपलेचेर घेतलो घेवचो ना कोणाक गाडी लागली कितें लागली जाल्यार म्हणून अशा रितीन हे आरटीओ अधिकारी पळय आहा पळय हे मुजोर रितीन राजकारण्याच्या हातींतले बावले जाल्या आनी अशा प्रकारे हे आतां सर्रासपणे जे एक्झिस्टींग ऑपरेटर आहा तेंच्या पोटार पांय दवरपाचो हांगा हेंचो प्रयत्न चल्लो तेंच्यांनी जे टेम्पररी हे दिल्लेले आसा परमिशन दिल्लें आसा तर ते जर फाल्यां सकाळी कॅन्सल जाल्यार तुमी कितें एक्शन आसता तेच्या दारान बसता येवन न्हू तेच्या ऑफिसान येवन बसतलो हांव ताका आतां पळयता 2-3 दीस तेणी आतां टायम मागून घेतला न्हू PI साहेबाच्या फुड्यान हेच्या ऑफिसान येवन हांगा बसतले आनी 2 टायमाचें जेवण हेचे कडसून घेतले